इश्टानो, TFRCC चॅनल सोरभोवती जायत्या वाठारांनी भोंवन जावं मेंगलोरच्या गांवांत जावं कर्नाटका जावं महाराष्ट्रान आमच्या गोंयान भोंवन भोंवन अदीक करून सायबीण मायची भोक्ती वाडोवंक हें मोन घेवन आनी सायबीण माय सोबे अदीक मोग अदीक करून सुपुल्ल्या भुरग्यां सोबे हो मोग उत्पन्न करूंक हें चॅनल वावुरता. जावं ऑक्टोबराच्या नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान अदीक करून एक दिशा घेवन सायबीण मायची भोक्ती आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायांनी जावं फिरगोजेन जावं आमच्या खासगी जिवितान अदीक वाडोवंक हें मोन आमी धरलेलें आसा की अदीक ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यां वरवीं आमी समाजाक आनी संवसाराक तिची भोक्ती आमी उक्तेपणान दाखोड करूंक. ह्याच निमित्तान आनीक एक जोमो आमी घेतलेलो आसा, ताचें नांव द एंजल्स ऑफ होप. ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनी आपले केरी भाशेन तेर्साच्या मागण्या वरवीं, ल्हान ल्हान देखाव्या वरवीं, तेर्साच्या गुटां वरवीं जावं आपल्या गायना वरवीं जावं आपली पोएट्री कशी करून तांणी सायबीण मायचो मोग दाखोड केल्लो आसा. तांच्या आवय बापायनी तांकां जायतो सहकार, तांकां उमेद दिल्ली आसा. तर आयज आमी हें पळोवया TFRCC चॅनला वरवीं कशे तरेन हे तेर्साचे मागणे भोक्तीपणान आमी करूंक जाता आनी हीच भोक्ती आमच्या वागणुकेंतल्यान दाखोड करूंक जाता. हें आयज आमी ह्या वेळार आमी पळोवया. मरिया माय कृपेची, नाजारेताच्या गांवची, देवान तुका विचून काडली, जेजू कुसप्यान सांबाळली. नोमान 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 मारिया, स्वर्गार आनी संवसारांतली तूं सोजोबली. आमची माय भाग्यवान मारिया, आमच्या पासत विनोदी कोर. खुर्साच्या मुळान तूं उबी रावली, दूख तुवें सोंसली. काळीज तुजें जेजूच्या मोन्नाक फुटलें, पूण जेजूक तुवें सांडूं ना. आयज तूं स्वर्गीची राणी, आमचे मागणे आयकून घे. देवा बापाशी आमी पावशे, मारिया तूं पाव. आयल्या माये मागोन मोजो तुजी, उबार तोया आमचेर नदर काकुदीची. गोयाल माये आयजाक सोमेस्ताची, वेपर वाकोरिना काय आमच्या मागण्याची. गोयाल माये आयजाक सोमेस्ताची, वेपर वाकोरिना काय आमच्या मागण्याची. द एंजल्स ऑफ होप बरे तरेन हे तेर्साच्या मागण्याची भोक्ती तांणी सुरू करून आमच्या तरणाट्यांनी खास एक ल्हानशी पोएट्री आयज आमच्या मुखार दवरल्या, सायबीण मायचो मोग दाखोड करूंक. आनी आतां ह्या वेळार हो तेर सुरू करता आसतना आमची सुपुल्लीं भुरगीं ती बरेच बोडवे कशे बोरमाशाचे आयज आमकां एक एक तेर्साच्या संतोसाच्या गुटाचेर नियाळ करूंक ल्हान ल्हान देखावे करून आमकां कशे तरेन आमच्या घरान पासून हो तेज अशे तरेन करूंक जाता. ह्या तेर्साक अदीक आनी रोंग हाडूंक जाता. भुरग्याच्या सादेपणाचें मोन घेवन तांकां कशे तरेन तेर्साची उमेद दिवंक जाता हे ह्या तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आमी तुमकां दाखोड करतले. आख्खो तेर्स बरे तरेन त्या भुरग्यांनी एक एक तेर्स एक एक गूट तांणी एके भाशेन आमचे सगळे उक्तो केला. पूण हे वेळार एकूच तेर्साचो कोण तुमच्या मुखार दाखोवन हे तेर्साची भोक्ती कशे तरेन दिमी घालून हातान तेर्स कोंत घेवन सादेपणान सादे बोडवे कशे बोरमाशाचे तांणी आमच्या मुखार दवरल्यात. हे तेर्साच्या मागण्यांत ह्या आयच्या दिसाक आमी भोक्तीपणान वांटो घेवन TFRCC चॅनला वरवीं आमचोय मोग, आमचो हुस्को, आमची वागणूक ह्या तेर्सा सोबे आमी बदलूंक वावरुया. पवित्र खुर्साचे कुरे, देवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनाचे
बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत मानता देवा, सद पदवीदार बापा, स्वर्गार आणि पृथ्वीच्यार वसणारा आणि येशू ख्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या उर्बी गोरबी सांभाळलो. अंकवान मागेतान जल्मलो. पोन्स पिलातान काणिको सोसले. ताका कुसार जोडलो. तो मेलो आणि ताका जिविलो. तो मेल्यांमध्ये ठेवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्यांचो जीवन जालो. स्वर्गात चडलो. सद पदवीदार देवाच्या उजव्याक बसलाय. तिथान केलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेत, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, उदेचे जीवनपण, शासनाचे जिवीत. आमेन. आमच्या पास सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट आनी आमची चुकलेल्या मुर्शिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मेरे गुटप्यान बरयले सर्वेस पोचता आसा. उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदैव जावं जेजू. बायगेन तुगेली देवाची माय, आम्हा पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे गुटप्यान बरयले सर्वेस पोचता आसा. उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदैव जावं जेजू. बायगेन तुगेली देवाची माय, आम्हा पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मान मेरे गुटप्यान बरयले सर्वेस पोचता आसा. उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदैव जावं जेजू. बायगेन तुगेली देवाची माय, आम्हा पापा खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा अपान पुतान पवित्र आत्म्या. आनी आमच्या सदांच. संतसाचो पयलो घूट. बडव्या गाबड्यान आंकवार मरेक खबर दिली. देवाचो पूत तिच्या कुसवेन येतलो म्हणून पयत एम्याची कुरपेन ती गरबेज जाली. तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये. तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो आनी आमी आमचे इश्टाला वचूंक तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu. काय करे देवाचे माय, आम्हा वरच्या काठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu. काय करे देवाचे माय, आम्हा वरच्या काठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu. काय करे देवाचे माय, आम्हा वरच्या काठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu. काय करे देवाचे माय, आम्हा वरच्या काठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu. काय करे देवाचे माय, आम्हा वरच्या काठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu. काय करे देवाचे माय, आम्हा वरच्या काठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu. काय करे देवाचे माय, आम्हा वरच्या काठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu. काय करे देवाचे माय, आम्हा वरच्या काठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu. काय करे देवाचे माय, आम्हा वरच्या काठी विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. Mamãe American Valerie, Seres Pocheta, Oscaramade tu Sado, Ani Sado Zabu Jesu.
बायगंबरे देवाचे माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार दुसरो गूट आंकवार मारिया गर्भेत असताना सांत इजाबेल आपले मावशे भयणीक भेट करून गेली आणि तिच्या ताई 3 महिने रावली. तिसरो गूट आंकवार मारिया बालोक जेजू बेल्या शेऱ्यान गोरव्याच्या गोट्यान मनजातीमध्ये परसूक जाली. चौथो गूट आंकवार मारिया बालोक जेजू वेलो आनी भेटेलो देव तेंपलान ताका सांज माच्या हातान दिलो. पांचवो गूट परबेच्या दिसान सांडलेले उपरांत 3 दिसान बालोक जेजू देव तेंपलान मेवलो. काय बरो तेर्स बरे तरेन ह्या भुरग्यांनी दाखोवन केलो. हाचे गूट आमकां उठे केले. काय बरी ल्हान ल्हान देखावे करून आमी वांटो घेतला. आतां हीच भुरगीं तेर्साचे मागणे आनी तेर्साचे कोंत हाचे अदीक तांकां लाभ मेळूं, अदीक ह्या तेर्साच्या कोंताचो एके भाशेन व्हॅल्यू मोल ताचो अर्थ सजमून घेवंक ह्या भुरग्यांक आमी ल्हान ल्हान करून एके भाशेन बसून हे तेर्साचे कोंत तांकां पितारूंक आमी एके भाशेन वेळ दिला. ह्या सुपुल्या भुरग्यांनी आपापल्या वागणुकीन आपापल्या मोना प्रमाणे बरे तरेन हे तेर्साचे कोंत तांणी पितारला. सोबीत सुंदरतायेन एकाकल्याची आपली कोला घालून तेच भाशेन आमच्या तरणाट्यांनी नुस्तें फकत तेर्साचे कोंत पूण सायबीण मांयक पितारून बरी ताची एके भाशेन तिचो मोग, तिचे हॉर्मोनीक जिवीत, तिचे निर्मळ जिवीत दाखोड केला. हेच आमची दिशा की असल्या आमच्या सुपुल्या भुरग्यांक तरणाट्याच्या काळजांनी असलो सायबीण मांयचो मोग, असलो वेळ तांकां दिवं. कित्याक आयज मोबायलाचेर टीव्हीचेर कितल्या वस्तूंचेर तांचें मन दवरलेलें आसा. हो वेळ आमी तांकां दिला. थोडोसो वेळ अदीक तांणी सायबीण मांयचेर मन घालूंक, हे तेर्साच्या मागण्याचेर मन घालूंक, स्वर्गीच्या राज्याचेर मन घालूंक, दैवीक गुटांचेर मन घालूंक, दैवीक तत्वांचेर मन घालूंक आनी आपल्या कुटुंबांनी अदीक तांणी देवाचे सायबीण मांयचे भोक्तीन वाडूंक हे आमचें कुटुंब भाग्यवन जावं. हे मन आमचे ह्या भुरग्यांच्या हातान हे तेर्साचे कोंत पितारपाचे. ते बसत हांव रावतां. तुमी तुमच्या भुरग्यांनी केन्नाय असो वेळ घेवन ताका कितेंय पितारूंक, जावं सायबीण मांय, जावं तेर्साचे कोंत, जावं सकाळच्या वेळार कसलेंय कितें पितारूंक काडूंक इल्लोसो वेळ तांकां बिजी दवरूंक असलें मन हें आमी उक्तें केलां. तें तुमी बरे भाशेन मानून घेतली आनी पळयतले म्हूण आमी रावता.